आपल्याक जाय तशें न्ही कलाकारांच्या मागणे प्रमाण प्रोजेक्ट येतले म्हणून कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयलो। गोविंद गावडेन काणकोणा एडा संस्कृती भवनाचें उक्तावण केलें। थंय काणकोणचो आमदार इजिदरूय आशिल्लो। हे संस्कृती भवन खंय पंचायतीच्या ताब्यांत दितले। आज आम्ही ताजे इनॉग्रेशन करतले, ताजे मागीर आम्ही तो पंचायतीक हँडओव्हर करतले। म्हणजे पंचायत ताजे भाडे दिवन लोकां कडल्यान भाडे घेवपाचें आणि मागीर ताजे मेंटेनन्स जो आसा ते करपाचें। 1,85,00,000 पर्यंतचो खर्च जाला हाचेर। कारण कित्याक जर जगाचे फंड जर रेव्हेन्यू जर जनरेट जर जायना जाल्यार आमची स्वताची प्रॉपर्टी असल्या कारणान आमी ती खंय तरी बांधली आणि त्याचो लोकांक फायदो जायना अशें आमी करपाक शकना। म्हणून काही ठिकाणी हेजो डेफिनेटली जबाबदारी घेतली आमी ट्रायबल डिपार्टमेंट, इवन इनफॅक्ट गव्हर्नमेंट घेतलो। कलाकाराची मागणी जे कितें आसा ती फुलफील करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो। म्हाका ते हांवें पयलूच म्हणिल्लें आसा, म्हाका जाय तशें कांयच जावपाना। कलाकारांक कितें जाय तें जातलें, कारण हांव स्वता एक कलाकार आसा। म्हाका खबर आसा कलेची शान मान भान कितें आसा तें म्हाका खबर आसा। आनी म्हणूनच हांवें पयलूच म्हणिल्लें आसा, कलाकारांक आतां रवींद्र भवन सुद्दां जें आज बांदतात ते कलाकारांक कशें जाय, वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत, तातूंत तियात्र आसतले, संगीत क्षेत्रांत आसतलें, नाट्य क्षेत्रांत आसतलें, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे कोण कलाकार आसात तांकां सगळ्यांक विचार विनिमय करूनच ताजेर सगळो पाठपुरावा जातलो। आयज हें हॉल बरें दिसलें म्हाका इनॉग्रेशन करून, एक बरें हॉल। सो म्हाजी शाबासकी पयली बाब रमेश तावडकाराक वयता, कित्याक ताणें हे प्रोजेक्ट हाडलेले। सो तुमच्याय नांवान बाब रमेशाकूय हांव शाबासकी दिता की ताणें हो बरो प्रोजेक्ट हाडलो। की आमच्या एडा गांवांत कसलो एक बरो 1.5 कोटीचो 1.75 lakhs इतले पयशांचो प्रोजेक्ट हाडलो। दुसऱ्या मोगाच्या भावान कळना हो प्रोजेक्ट जायच आहलो आमकां। हांव एक्चुअली आमदार आसतना हांव चिंततालो आमच्या पंचायती कडेन ते हॉल बांदपाक, कित्याक जायतो लोक जे लग्न जाता, बर्थडे जाता, सगलो थिंगा काणकोण येवचें पडटा। सो आयज एक बरी संदी गव्हर्मेंटान कोण दिल्यात, त्या संदीचो तुमी फायदो घेवचो, कित्याक आमच्या काणकोण भागात जायते कलाकार आसात, जायती ऑर्गनायजेशन आसा, ताका खूंय पूण एक बाबा एक हॉल जायच आहले आनी आयज ते पुरी जातले म्हूण हांव खात्री दिता। पालिका क्षेत्रात अतिक्रमण करपी बेकायदेशीर गाडया आड मुरगांवची चीफ ऑफिसर दिपाली नायकान सुरू केल्ले कारवाईक वास्कोच्या शेकड्यांनी बायलांनी तेंको दिला। फाटल्या सप्तकांत दाजी साळकार दिपाली नायका कडेन जे तरेन वागलो ते खातीर बायलांनी दाजीचो निशेध केलो। Because we have a very good chief officer in Vasco, full-fledged, and she's been a very upright woman. Going against illegal, I think what she's done is something good. We have to stop the illegal activities happening in Vasco, which has been a very long term. And other thing is, chief officer, madam, being a lady, the councillor should have known that at least getting the people of any problem and come in a nice way and discuss with the chief officer and get things solved in an amicable situation. Or the lady who was affected could have come with the councillor, the concerned councillor, and spoken to chief officer and requested her, please madam, you can do something or whatever. What is the problem? Not just get garao her and start some slogans and what do you say, abuse her so much. सो ज्या पद्धतीन तिच्याकडे जो घेराव केलो गेलो अँड शी बीइंग अ वुमन हँडलिंग सो मच ऑफ दॅम वॉज नॉट रायट ऑन देअर पार्ट। ते सगळे त्याच्या बरोबर येऊन मेजां धाडप, हात करप, बोटां दाखोवप, हे खरें म्हणजे तेजे बद्दल आमी निशेध करता। एक बायलेक जर तेणी अशी बोटां दाखोवपाची आसा जाल्यार ती तेणी करपाचें न्ही आशिल्ली। तो जर बायलांक मान दिता, रिस्पेक्ट दिता जाल्यार हे बायलेचें तेणी कशें हें केलें तेणी। आज तेणी तो बोवाळ घातला ते तेणी खरें निंदा करपाचें सारकें केलां। ते दाजी साळकारान खूब बायलांचेर अशें हें केल्लें आसा। आमच्या इलेक्शनाच्या टायमार पासून ताणें खूब त्रास केल्ले आसा लोकांक। जर एक हितून ताणें कार्यकर्त्यांक सांगूना हें करूं नाकात म्हणून, पूण ताणें हें सगळें सहन करून घेतलां। सीओ म्हणटा साळकाराच्या कार्यकर्त्यांची वागणूक बरोबर नाशिल्ली। पळयता की त्या दिसा जें कितें घडलें तें घडचें न्ही अशें, कित्याक आमी काम करता, ऑफिशियली काम करता, ड्युटी करता, आमकां खबर नासता कोण रुलींग नॉन रुलींग, आनी आमी जी एक्शन घेतलेली ताणी ती जर बायल जर खरेंच एक हेल्प जाय आशिल्ली जाल्यार ताणी एक प्रायवेटली येवन किंवा तिका घेवन येवन डिस्कस करपाचें। आनी त्या दिसा जे स्लोगन्स केले, फुटींग म्हणलें आनी चोर म्हणलें आनी कितें हुश हुश केलें, हें ताणी अशें करपाचें न्ही अशें म्हाका दिसता। साळकार खंय गजाल मुख्यमंत्र्यांच्या कानार घालतलो। सीओ कडेन बोवाळ केला
तो म्हाका दिसता चोराच्या उलट्या बॉम्बा म्हणटा पळय तशी घटना आसा. आमी तापले, आमी ना म्हणना, पूण तिणेंय आमचेर कितले एलिगेशन्स केल्या ती ज्या पद्दतीन उलयल्या ती चुकीची आशिल्ली. काल आमी पयर गेले तेन्ना आमी खंयचो इल्लिगल गाड्याचे घेवन वचून आशिल्ले. आमी सगळे इश्यू घेवन गेल्ले. तातूंत आमी इतलेंच सांगिल्लें तुमी सिलेक्टीव टार्गेटींग करनाका म्हणून. पूण अजून तिचे ते अजून चालू आसा. आमी आतां चीफ मिनिस्टराचो अपॉइंटमेंट घेतला आनी हे सगळे तिच्या कानार घालतले, ताज्या कानार घालतले. पुढंट्या खातीर दिशांत परब. पणजी महापालिकेन रस्त्या कुशीच्या हातगाड्यांचेर कारवाय सुरू केल्या. सीसीपीचो आयुक्त सांगता ते प्रमाण कारवाय चालूच उरतली. खरे गाडे तात्पुरते ते हार्डवर करपाचे. गाडेकारांनी ते गाडे एकाच सुवातेर आपले गाडे दवरचे न्ही म्हूण ही मोहीम सुरू केल्या. गाडेकार खंय महापालिकेचे नोटीशीकूय आयकनात. कारवाये वेळार बरोच बोवाळ जालो. कांय जाणांनी उपरांत आपले गाडे तांचे ताणीच व्हेले. There are many complaints in this area, especially Samrat Theatre. They are halted there. Station is there for so many years. They are saying. Also, they are cooking there, and there are many complaints. So I have sent my people 2-3 times to remove this. You move it and come. I have no problem if they are stationed there, but it should be movable. They can change the place. They can come every day, but they cannot station it permanently. This is the problem. But they are not listening. They are doing what we, now you see, before I come for 1 hour they were fighting against our people, creating law and order problem, opposing them all these things. So they are doing dadagiri. We can do in good terms many things, but dadagiri I am never, So I have told them, you move that guard, come every day, move this again, then we have no problem. Now it has become आमचे मुणकार झाले. हांगा 20 वर्सां जाले. 20 वर्सां म्हणजे इलिगल म्हणून कळटा तो म्हणटा आपूण 20 वर्सां जाले. म्हणजे 20 वर्सां तो इलिगल आसलो. 20 वर्सां आनी 25 वर्सां जाली म्हणून इलिगल आहा ते लिगल जायना. सो दिस इज आय एम गोईंग टू क्लियर मेसेज गिविंग टू ऑल दीस गाडेवालाज. डोंट डू इलिगल थिंग. तुमचे पोट आसा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां गरिबांच्या पोटार येवपाचें ना. यू डू युअर बिजनेस बिकॉज गाडा इज ऑल्सो नेसेसरी. गाडेकार म्हणटात तांचे कडेन सीसीपीचे लायसन आसा. महापालिका खंय ठरावीक लोकांचेरच हात घालता. हे सम्राट थिएटर हा माझ्या कडून पयले लायसन माझे आणि हांव रोज सम्राट करून शिकला तेन्नाचे सगळे शिकल्या आणि खंयच्या गाडी आहा ते सगळे लायनीचे ना आणि म्युन्सिपालिटी लागीं आहा गाडी ते थंय पोवना आनी ते आनी म्हाकाच सोदयता. 4 फावटी ताका लायसन दाखयल्यावर नाही माझे. आमचे पोट दिसता तांकां. काजिनोचे 6 महिने भितर हे सोंपलोलो तेंचो पास सोंपलोलो. नेवे गव्हर्मेंटान तांकां परते दिल्या. नेवे गव्हर्मेंटान तांकां परते दिले काजिनो चलय म्हणून. आनी आयज जो कोणी तो फुटपाथाचेर धंदो करता तेंचो म्हणटा धंदो काड. काजिनोचो धंदो काडिना कुडू जायस पासून. आनी काजिनोचो धंदो काडपाक खंयच्याच गव्हर्मेंटाक ताकद ना. पालिकेन कारवाय केली खरी, मात सांज मेरेन परत गाडेकारांनी आपले गाडे उबारले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.